दोतोर केतन भाटीकार हांच्या मरणा प्रकरणाविशीं आदलो मंत्री मिकी पाशेकन रामनगर पुलीस स्टेशनात अधिकृत कागाळ दाखल केला। या कागाळीत भाटीकाराच्या मरणाची सखोल निष्पक्ष चौकशी करपाची मागणी केली। मिकीन या प्रकरणात कितलेशेच दुबावित गजाली आशिल्ल्याचो दावो करीत सत मुखार हाडपा खातीर पुलिसांनी सगळ्या वटेन तपास करपाची मागणी केली। तशेंच रामनगर पुलीस या प्रकरणाची चौकशी करता अशी माहिती मेळ्ळ्या। नमस्कार, आम्ही हांगा रामनगर आसा त्या जाग्यार केतन भाटीकाराची मिकी पाशेकन हांवें कंप्लेंट दिल्या की केतन भाटीकाराक कोणी तरी आपल्याक सस्पिशियस दिसता म्हळ्यार डुबाव आसा तेन्ना इन्क्वायरी जावची म्हणून हे संदर्भात तेणी गोंयानूच कळयल्लें आसा। SP कडेन गोंयान सुद्दां तेणी लेटर दिल्लें आसा की तेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून की आपल्या दुबाव आसा म्हणून अशें तेणी सांगलेलें आसा। पूण अशें आयकता की 14 तारखेक केतन भाटीकार जेन्ना हांगा आयलो कर्नाटक स्टेटीन तेन्ना ताका अनमोड खंय तरी मुतोबा रावले कडेन घास मारलो अशें तेजे पार्टनर जो सुशांत कवळेकर हांणी सांगलेलें आसा। आनी त्या संदर्भात लोकांक भरपूर दुबाव पडलेलो की तो सुशांतान जो स्टेटमेंट केलो तेजे खातीर लोकांक दुबाव आशिल्लो की हांगा खंय तरी लोकां मदीं एक संशय निर्माण जाल्लो आनी त्या संशयाचेर आदारान लोक फेसबूक जावं सोशल मिडिया जावं जाय ते उलयताले आनी कॉमेंटूय येताले की भरपूर हेजी स्पेशल इन्क्वायरी जावची म्हणून। पूण कर्नाटका जर स्टेटीन अनमोड हांगा ताका जर घास मारलेलो ताका जर पावपाक उजगांव हॉस्पिटलान पावता म्हळ्यार टायम जाला आनी तो मेलो असो तेजो पार्टनर सांगता। जेन्ना खरें पोस्टमॉर्टम जेन्ना रिपोर्ट येतलो आनी फॉरेन्सीक लॅबाचो जेन्ना रिपोर्ट येतलो तेन्ना तो कितली वरांचेर मेल्लो आनी केन्ना मेल्लो हेजें स्पश्टीकरण जातलें। पूण सद्या तरी हांगा मिकी पाशेकन जेन्ना हांगा तक्रार रामनगरा दिल्या तेन्ना रामनगर पुलिसांनी एक प्राथमीक दर्जान सद्याक तरी तपास चालू केला। पूण FIR नोंद कुळ्या पोलीस स्थानकान आसल्या कारणान तांकां हांगा FIR नोंद करून घेवपाक मेळना म्हणून ते कुळेंच्यान जी गोंया पुलिसा कडेन जी तक्रार आसा ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशेंय लोक उलयता। तेन्ना संबंदीत गोवा सरकार आसा, मुख्यमंत्री आसा जावं होम डिपार्टमेंट आहा तेणी जी तक्रार कुळ्यान दाखल केल्या ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशी मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर रामनगरच्यान एकनाथ हेडे।